हाय हॅलो नमस्कार. आज आम्ही आसात बिचोले, कारण आज बिचोले काँग्रेसीचो प्रचार चलता. उत्तर गोंयाक काँग्रेसीचे उमेदवार जावन आसात ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि गोंयाक त्रिकोणी फायट पळयता आसतना मनोज परब वेसीस भाऊ वेसीस भाई अशी ही त्रिकोणी रंगत बरी रंगिल्ली आसा. आणि खूबशे इश्यू आसतले जे ओपोजिशन आज मोदी सरकाराच्या अगेन्स्ट टार्गेट करता. पूण सगळ्या पयलीं सर तुमकां कितें दिसता, कशें आसा वारें? वारें इतकें सुंदर आसा की तें लोटून म्हाका दिल्ली पर्यंत व्हरत आसा. आय एम कॉन्फिडंट ऑफ विक्टरी. म्हणजे तुमकां दिसता की ह्या वाऱ्या बरोबर जशे जशे दीस येतात तशे तुम्ही ऑटोमॅटीक लोकांच्या आशिर्वादान दिल्लीक पावतले. ते वारें आनीकय प्रबळ जातले, लोकांच्या आशिर्वादान स्ट्रॉंग जात वतले आणि भितरल्यान हो विजय साकार जातलो अशी म्हाजी खात्री आसा. जरी तुम्ही सदांच मुद्दे मांडटात ते मोदी सरकाराचे अगेन्स्ट जावं, कारण जो आज खासदार उत्तरेक आसा ताजे अगेन्स्ट जावं, खंयचे इश्यूज तुमकां चड गरजेचे दिसतात ज्याच्या खातीर जो स्थानीक आमदार आसा तो तुम्ही म्हणटात की हारतलो आणि तुम्ही जिखतले? खरं म्हणजे थोडीशी तुमचो गैरसमज जाला. हांव त्या स्थानीक खासदाराचे इश्यू घेवन फुडें वचना, उलट ताणेंच ते निर्माण केल्यात. म्हज्या बद्दल तो काही उलोवपाक लागलो, काही आव्हान ताणें दिली म्हणून म्हाका कावंटर करचें पडलें. तेजे आतांच्याच भाशणांत तुमकां तें दिश्टी पडलां. आणि एकदां जेन्ना आमी उलोवंक लागता त्या वेळार चर्चा, हांव कितें म्हणटा, टिकेचो प्रश्न ना, आमी चर्चा करया. तूं कितलो गोरो आनी हांव कितलो काळो हें जशें आमी तुलना करतात दोगांची, तशीच खंयच्या खासदारान कितें केलें, खंयच्या खासदारान कितें करूंक ना, कोण कितें करूं शकता अशी ही अत्यंत डेमोक्रेसी जास्त ज्वलंत, जास्त घटमूट करणारी ही प्रक्रिया आसा. ही लोकशाहीची प्रक्रिया आसा, तीच प्रक्रिया आमी फुडें व्हरतात. हाज्या पयलीं आमी जेन्ना गोवा टॉक्साचो एपिसोड केल्लो तेन्ना मनोज परब पणजे मार्केटाक RGPचो प्रचार करता आसतना आमी गेल्ले. तांणी सरळ एक असो आरोप केलो की ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जे काँग्रेसीचे उमेदवार आसात तांणी 1999 फाटल्यान कांयच एक्शन घेतलें ना, कांयच स्टेप घेतले ना. जे इश्यूज आसात ते तांणी लोकां मेरेन पावयले नात. हाजेर तुमकां मनोज परबाक कितें सांगपाक जाय आनी लोकांक कितें सांगपाक जाय? मनोज इज अ यंग बॉय, यंग मॅन. एप्रिशिएट करता ताची काम करपाची पद्दत किंवा जो कितें करता ते, आनी फुडें ताणें येवचें ह्या बद्दल माय गुड विल इज विथ हिम. लोक अशें म्हणटात की RGP इज गोइंग टू अफेक्ट काँग्रेस व्हेरी बॅडली. कितें दिसता तुमकां? कारण हांव दोन्ही क्वेश्चन्स मातशे कंबायन करता. त्याच विशया कडेन येता हांव. अशें कोण करता? नव्यान आसा, लोकशाही आसा, कोणेय इलेक्शनाक उबें रावचें. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली की इंडिया गठबंधन आमी केलां, त्या गठबंधनान तुमी जर भाजपाचे जर विरोधक आसात तर तुम्ही आमच्या बरोबर रावात, मिळून आमी भाजपाचो विरोध करूया. फुडें आनीक संसार करपा सारके खूब वर्सां आसात. ताणें तें आयकलें ना. तो म्हणपाक की ना, आपूण फुडें सरला आनीक आपूण करिना. सो पयल्या प्रश्नाचें उत्तर थंयच मेळटा. नाजाल्यार इतल्या लोकांनी आतां हे 5-6 पक्ष जे आसात ते इंडिया गठबंधन सामील जाले आनी आपआपले उमेदवार उबे करूं ना, कोणेच करूं ना. ताच्यान ते करूं येताले बिकॉज फॉर 2 रिजन्स. वन इज तुजी संघटना ही अगदी ताजी नवी कोरी आसा. आतांच तुम्ही काम करू शकतात आणि होल फ्युचर सगळें समोर तुमच्या समोर आसा, काम करून तुमच्या चलतलें. ही एक गोष्ट जाली. दुसरें, काँग्रेसीक ते कितल्या प्रमाणात अफेक्ट करतले होच प्रश्न कावंटर करता. भाजपाक ते कितल्या प्रमाणात अफेक्ट करतले हो प्रश्न आसा. आतां साशंकता खंय निर्माण जाल्या की ते आपल्या वक्तव्यातून, भाशणांतल्यान टिका काँग्रेसीचेर करतात, भाजपचेर करिना. म्हणून सर्वसामान्य लोक कितें म्हणपाक लागल्यात, अरे हांकां भाजपान फुडें काडल्यात काय कितें रे? भाजपा बद्दल ते कांय उलयनात, काँग्रेसचेर टिका करतात, खलपचेर टिका करतात. हांव तर काल उमेदवार जाला. दुसरें, तुमी म्हणलें की तो म्हणटा की खलप इतल्या वर्सांनी तेणी केलें कितें? खलप बेकार बसूंक ना. समाजोपयोगी काम खलप करीत आसा. आमदार ना जालो म्हणून काय संवसार बुडना, खासदार ना जालो म्हणून संवसार बुडना. हांव कितें करिना हें विचारा. हांव शिक्षण क्षेत्रांत काम करता, तुमी तर जाणात. हे शिक्षण क्षेत्रांतले म्हजें कार्य काबार करचो प्रयत्न सरकारान कितल्या प्रमाणान केलो. हायकोर्टान 3 वेळा म्हाका हायकोर्टाक वचचें पडलें, केसी करच्यो पडल्यो. त्या केसींतल्यान म्हाका यश मेळ्ळें. सुप्रीम कोर्टान वचपाचो सुद्दां प्रयत्न जाल्लो सरकार कडल्यान, पण शेवटी ते गेले ना. ह्या बद्दल त्यांचे हांवें आभारय मानले आनी मुख्यमंत्र्यांक प्लीज आता येवन म्हटलें कॉलेजचें उद्घाटन कर. जे 10 वर्सां आमी करूंक शकलो ना ते कर, बिकॉज यू आर चीफ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड ऑफ गोंयकार. अशा वेळार हांव केन्ना डिस्क्रिमिनेट करचो ना. त्या प्रमाणे ते येवन गेले, ताणें तें उद्घाटन त्या ठिकाणी केलें. सहकार क्षेत्रांतलें म्हजें कार्य तुमकां खबर आसा. ते कार्य करता आसतना काही गोष्टी घडल्यात, त्यो कोणी घडयल्यो, कश्यो घडयल्यो ह्या बद्दलचें आजच हांवें जाहीर आव्हान दिल्लें आसा. कित्याक आमचे
मिनिस्टर खंय ढवळीकरान कितें तरी वक्तव्य केलां तर म्हाका म्हणजे आश्चर्य दिसलें की ढवळीकर कित्याक उलोवपाक लागलो काय म्हणटली सगळी छान पैकी सुंदर ओगी बसून आसतालो मनीस कित्याक उलयलो एनिवे उलयलो तो उलयलो चला ते जाहीररित्या आमी विवेचन करूया कित्याक उलयलो दिसता तुमकां कितें कारण हांव आसतलें नकळो तांचेर कितें दडपण आसूं येता कारण ते भाजपाच्या मंत्रिमंडळान ते आसात तांचेर ताका सांगलें आसतलें तूं कर नाल्यार फुडले फावट तुजी बिटकी कुवळ अशें अशें कितें जालां जाय आय डोंट नो म्हाका तेजे भितरली कांय खबर ना पण ते उलयले तेन्ना म्हाका खूब आश्चर्य दिसलें एनिवे आतां उलयल्या मरे आतां उलयलें तें उत्तर आयक आनी तें आयक अशें तूं थंय तुज्या घरा बसून आनी हांव म्हाज्या घरा बसून नाका अशें जाहीररित्या उलोवया मरे जाहीररित्या उलया कारण म्हाजें कार्य जें आसा तें अशें संपूर्ण अशें क्लीन आनी पारदर्शी आसा कोणेंय तें पळोवचें चुकलां तें चुकलां म्हणून सांगचें बरें तें बरें म्हणचें पण असो ओगी पयशान फातर मारून ओगी रावनाका कमा तेंच हांवें हाका सांगलें आमच्या विद्यमान खासदाराकय सांगलें चला आमी उलोवया मरे उलोवपाक कितें जालां चर्चा न्ही डेमोक्रेसीन चर्चे शिवाय दुसरें कांय नासता अशे तरेन हांव उलोवन गेल्लो आसा सो एनी हाव म्हजें कार्य गेलीं अनेक वर्सां हें चालूच उरलें थोडें फार हांव लेखन करता तुमकां खबर आसतली आतां पर्यंत 10-12 पुस्तकां हांवें तयार केल्या अगदी कितें व्हडलीं पुस्तकां अशें म्हणणार हांव पण केलां थोडें फार लेखन तेची तोखणाय कांय ठिकाणी जाल्ली आसा काही प्रसिद्ध जाल्या आनी काही प्रसिद्धीच्या वाटेर आसात म्हणजे काय हांव बेकार आसा ना हांव विद्यार्थ्यां मदीं मिसळटां तरुणां मदीं मिसळटां शैक्षणीक क्षेत्रा बद्दल स्पोर्ट्स हितून शिकयता तुमकां खबर आसता गोवा क्रिकेट असोसिएशनचो हांव उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून कितलींशीं वर्सां हांवें काम केलें बरोबर न्ही आनी गोंयच्या क्रिकेटीक हांवें देश पातळीवरच्या पयल्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये ताका स्थान मेळून दिलें पण ती खुर्ची ताब्यान म्हाज्या कडेन उलोवंक जाय म्हणून हांव धरून रावोंक ना भुरग्यांक चान्स दिलो नव्यांक दिलो ते भुरगे वयर सरले अशें आनी कितें घेता तुका लॉ कमिशन ऑफ गोवा ही जी स्थापना जाली त्या लॉ कमिशनचे 22 रिपोर्ट येदें पुस्तक आसा ग्रंथ आसा तेजो उल्लेख आतां म्हज्या भाशणान जाल्लो ही चर्चा करा न्ही त्या भितरल्या म्हज्या सुचनाचेर वायट जाल्यार वायट म्हणा मरे बरें जाल्यार बरें म्हणून अशें तरेचें म्हजें कार्य चालू आसा आनी तुमच्या कडेन तर सत्ता आसा सत्ता आसून अशें कितेंच कार्य तुमच्या हातान दिश्टी पडना आनीक एक सरळ प्रश्न सांगा जेन्ना उत्तरेक श्रीपाद भाऊचें नांव बीजेपीन डिक्लेअर केलें ताच्या फाटल्यान बरोचसो वेळ गेलो तुमचें नांव मुखार येवपाक केन्ना काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट येतले हो एक सदांच प्रश्न आसतलो नांव मातशें लेट डिक्लेअर जालें हाजो तुमकां कितें परिणाम तुमचेर किंवा पक्षाचेर जातलो दिसता सुरवातीक दिसतालें की इतकं लेट केलें मरे आतां कशें जातलें दीस थोडे उरले तशें पण जेन्ना एकदां डिक्लेअर जालें लोकां मदीं हांव पावपाक लागलो आनी जो उत्स्फूर्त प्रेम आनी आमकां आनंदान जेन्ना लोक आनी अशे कार्यकर्ते दादले बायलां म्हाज्यो भगिनी भाव जेन्ना फुडें सरपाक लागले भाई भाई हे तांच्या मुखांतल्यान शब्द सरपाक लागलो जशें म्हणटात की म्हाज्या आनंदाक आज पारावार उरूंक ना आनी म्हणून खात्री जाला ह्या सगळ्यांच्या बळाचेर गोंयचो आवाज म्हाका जावपाची इच्छा आसा कदेल खुर्ची तापोवपाची इच्छा ना सत्ताधारी पक्ष भाजपा आज आसा फाल्यां उरतलो म्हण गॅरंटी ना आमचो इंडिया गठबंधन येतले त्या वेळार तर म्हाज्या आवाजाक आनीक धार येतली पण समजा विरोधी पक्षान जरी म्हाका बसचें पडलें तरी डगमगणारा ये चेला नहीं है हें सांगूंक सोदता कित्याक हेच्या आदीं हांवें विरोधी पक्षान एक वेळ असो जालो की त्या विधानसभेन आमच्या गोंयच्या विधानसभेन हांव आनी बाबूसो गांवकार दोनूच आमदार आसले मरे बरोबर न्ही आसा उगडास तुमकां आनी 2 आमदार आसून आमचो आवाज इतलो बुलंद जालो की आमकां 2चे 8 केले 8चे 18 केले आमी उमरठ्याचे सत्तेच्या उबे रावले पण मागीर दिश्ट लागले तो इतिहास वेगळो आसा पण भिवन कोणाक रावूंक ना न्ही सगळ्यांक तोंड दिलें कित्याक हात स्वच्छ आसात कित्याक मन स्वच्छ आसा कित्याक विचार संपूर्ण लोकांसाठी हे विचार कायम सभी चालू आसा आनी आय एम विथ द पीपल तुमी म्हज्या बरोबर रावात लेट्स गो अहेड टुगेदर आज आमी जेन्ना सेंटराक पळयतात मोदी सरकारान किंवा भारतीय जनता पार्टीन एक असो नारा दिल्लो आसा अब की बार 400 पार पूण दुसऱ्या वडच्यान इंडिया अलायन्साचो असो कांयच नारो दिसना स्पेशल कांय तशें दिसना कोणाचो फेस पळोवन अशें लोकांनी तुमकां मत करचें दिसता म्हाजें व्यक्तिगत मत आसा की तो पळय अब की बार 400 पार तो कोणी तरी म्हटलें आमच्या मित्रांनी फुस्को बार म्हणून कळ्ळें न्ही तितून कांय अर्थ ना फुस्को फार अशें कितें उलयलें सगळें अर्थ ना भितर आनी लोकशाही जर आमी टिकयतले न्ही एकच हांव सगळ्या लोकशाहीतल्या लोकांक विनंती करीत की अशा प्रकारे खंयच्याच एका पार्टीक न्ही इतलें बहुमत दिवं नाकात की जे काँग्रेस आमची जी घटना जी आसा त्या घटनेचे नरडी आवयतले अशा प्रकारची शक्ती कोणाक दिवं नाकात
अशी शक्ती दिवं नाकात. आणि म्हणून 400 अबकी बार 400 पार जे म्हणटात भितर अर्थ ना. भितर अर्थ ना ते मेळपाचेच ना. खरें म्हणजे इंडिया गठबंधन तुम्ही जाणात ह्या देशातली 70-75% मतां ही भाजपाच्या विरोधी पक्षांनी आसात. ती आतां एकवटल्यान आसतले. आतां इतले लोक जाल्या कारणान दुसपूस आसतली. ही सीट म्हाका दी, ती सीट तुका दी वगैरे वगैरे चर्चा चलतलीच. आणि काही वेळाक सगळ्यो गोष्टी जातल्यो. परंतु शेवटी जाग्यार ते पडत गेलां. इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ली आसात. आमी फाल्यां 7 तारखेर इलेक्शन वतले. आणि खऱ्या अर्थान भारतीय संविधानाची शान जी आसा, ग्लोरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हांव बाबासाहेब आंबेडकरांची तांकां वंदन करता त्यांच्या स्मृतीक. इतके सुंदर आमकां जें कॉन्स्टिट्यूशन दिलें आनी भितर ज्यो गॅरंटी दिल्यात, वी द पीपल ऑफ इंडिया गॅरंटी कितें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटीक, रिपब्लीक. आनी त्या रिपब्लिकान कितें प्रत्येकाक न्याय, प्रत्येकाचो हक्क अबादीत उरतलो, प्रत्येका मदीं लोकां मदीं बंधुभाव दवरतले. हे ज्यो गॅरंटी त्या घटनेन दिल्यात त्यो गॅरंटी इतरांच्या कोणाच्याही गॅरंटीच्या पेक्षा उनके पार है, बहुत दूर है. इतके तो वयर आसात की साद्या सुद्या मनशाक ताका हात लावंक जावचो ना. इतले भव्य दिव्य अशी आमची भारतीय घटना जी आसा जाची तोखणाय जगभर जाता. सो आमी डिसायड केला वी वील लिव अप टू द आयडियल्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. थँक्यू सो मच रमाकांत बाब. तुम्ही गोवा टॉक्सांक उलयले आणि खऱ्यांनीच तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तर तुम्ही पळयलां आसतलें गोवा टॉक्सांक आज एडवोकेट रमाकांत बाब खलप आमचे कडेन कशें सामकें आपल्या मनांतलें उलयलें. कारण गोवा टॉक्स म्हणल्यारच गोंय उलयता. आनी अबकी बार 400 पार म्हणटा आसतना ते म्हणटात की अबकी बार फुस्को फार अशे खुबशे नारे तांणी दिल्ले आसात. आनी हे लोक खंयच्या पद्दतीन विचार करतात हाजोय विचार आसा. हे पळोवपाची गरज आसा. कारण 7 मे 2024 ह्या दिसाक गोंय मतदान करता. आनी वाट पळोवपाची आसा 4 जुनाची. कारण त्या दिसाक निकाल येतलो. आनी जशें भाई एडवोकेट रमाकांत बाब खलपान म्हणलां की वाऱ्या बरोबर आपूण एसेंब्लीक लोकसभेक पावतलो. खऱ्यांनीच ते पावतले काय होय एक मोठो प्रश्न आसा. पूण लोक थारायतले. पळोवया कितें जाता ते. पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा.